एक्सपर्ट्स कम अँड विथ देअर एक्सपर्टायज ते सांगता त्यांच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान शिकोवंक मेळटा गेम्स सगळें जाता हांगा टेक्स्ट बुक्स आसा आनी तो 3 वर्सांचो कोर्स ताकाय थोडोसो एक बिंग इन पुना तांचे काय परफॉर्मन्स जाता मदीं तांणी डॉक्टर सतीश शाळेकर हे आशिल्ले चोडी आशिल्ले तेन्ना तांणी मुंबईन तांचे परफॉर्मन्सीस करताले सो दॅट दे आर एक्सपोज टू टोटल थिएटर म्हणजे बाकीचे कमर्शियल थिएटर करपी प्रोफेशनल थिएटर करपी डिरेक्टर्स बीन येवन पळोवप सो तांकां एक एक्सपोजर आनी आजुनूय ललित कला केंद्राचो भुरगो असो म्हणून ताजो एस्टाब्लिशमेंट जालो की ताका मराठीच्या थंय गोंयच्या भुरग्यांक सुद्दां एडमिशन मेळूं थंय गोंयच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटा आनी एडमिशन घेतलें बरें नेहा लोधिया म्हणून आमगेले एकटे गोंयचे भुरगे ताणें तें पास आउट जालां सद्या संजय गोकर म्हणून एकटो भुरगो आमचो थंय काम आनी ओनू वैभव मेंगाणे आनी एक अशे दोग जाण जॉयन जाल्या ललित कला केंद्र आनी ताच्या भायर बॉम्बे बीन हें सगळें बॉम्बे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आसा बॉम्बे युनिवर्सिटीचो आमचो नारायण खराडे थंय शिकतालो म्हणजे आफ्टर ग्रॅज्युएशन यू कॅन गो डावन देर इट्स ऑल्सो गो आनी एक्चुली वामन केंद्रीन तो बरे तरेन सुरू केल्लो आनी बरे तरेन चला आतां ते थंयच्यान शिफ्ट जाले अंदूच्या तो कोर्स बरो आसा पुण्यान आनी एक इन्स्टिट्यूट आसा फ्लेम इन्स्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणून दे हॅव गॉट अ व्हेरी गुड कोर्स एक तर तांचो टोटल जो एनवायरमेंटूच आसा इन्स्टिट्यूटाचो दॅट्स अ बीग एनवायरमेंट आनी तांणी कोर्साचो स्ट्रक्चरूय थोडोसो लिबरल दवरलो म्हणजे दे बिलीव इन लिबरल स्टडीज थंय मॅनेजमेंटचे कोर्सीस सो थिएटर करता आसतना तुका काही वेगळे सब्जेक्ट्सूय घेवपाक मेळटा शिकपाक ओके इतपत ते लिबरल आसा सेकंडली तेंचे कडेन 5 वर्सांचो कोर्स आसा पूण तो प्रत्येक स्टेपाचेर इफ यू आर गोइंग टू लीव इट यू आर गेटींग समथींग म्हणजे 1 year केल्यार सर्टिफिकेट मेळटा 2 वर्स केल्यार यू गेट अ डिप्लोमा 3 years जाल्यार यू गेट बॅचलर डिग्री 4th year केलें जाल्यार तूं एडवान्स डिप्लोमा मेळटा आनी 5 वर्स केलें जाल्यार यू गेट द मास्टर्स सो तूं डिसायड करूं शकता आपूण इतके वर्सांचो कोर्स करून वतलो म्हणून हाचो अर्थ असो आसा की पयलीं नाटक शिकप म्हणजे तातूंत केन्ना एक विशिश्ट पदवी आनी कितें हातान मेळनासलें पण म्हाका दिसता आतां MA इन थिएटर तुमकां एक फॉर्मल आनी विद्यापिठाची एक वेवस्थीत पदवी मेळूं शकता जी तुमी फुडें नोकरे खातीर किंवा आनी कित्याकूय वापरूं शकता बिकॉज इट इज इक्विवलंट टू एनी अदर ग्रॅज्युएशन म्हणजे तुमी इकॉनॉमिक्सान जशें करता MA किंवा आनी खंयच्या हितून करता तशेंच तिथे इक्वलंट आसा बरें फ्लेम हितून इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब सुंदर आसा थंय विजिटींग लेक्चरर्स खूब बरे आनी दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू म्हणजे एवरी इयर ते 1-2 इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिवलांक वता सो स्टुडंट्स आर एक्सपोज टू इंटरनॅशनल एरिया आनी तेच म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसता की जे एखादो भुरगो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे वेगवेगळ्या हाची नाटकां पळोवप आनी हे सगळें पळोवप करप तेंचे कडेन इंटरॅक्ट करप दीस इन्क्रीजीस ओके बेजिक्स जालें न्ही ताजे नंतर हें चड इम्पॉर्टंट आसा की वेगळें नाटक पळोवप वेगळें नाटक करप आनी लोकां कडेन इंटरॅक्ट जावप तातूंतल्यान तूं स्वताक अपग्रेड करत जाता ओके सर म्हाका आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारपाक जाय आसलो तो म्हत्वाचो ह्या खातीर कारण एक काळ असलो आसलो की नाटक करप म्हणजे आपल्या खिशाक खार लावन करप आनी तातूंत कांय प्राप्ती आसा अशी नासली हेजो अनुभव तुमकां आसतलो किंवा ही एक परंपराच जावन पडलेली पण आतां ती परिस्थिती हळूहळू बदलता किंवा चिन्नां दिसतात तर हे थिएटर केल्या उपरांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशा प्रकारचे आसात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज सदांच आर्ट फिल्डान एक तर तूं यू ट्राय फॉर सम जॉब्स ऑर फ्रिलान्सिंग जॉब्स आमचे कडेन आतां टिचर्स म्हणून आसा काही स्टेटींनी परत हो ड्रामा एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स हो जरी तो स्टेट लेवलाचेर डिक्लेअर जालो ना जाल्यार काही स्कूल्सांनी म्हणजे जयपुरा म्हाका स्टेट लेवलान फक्त गोंयांत जाला स्टेट लेवलान गोंयांत जाला जयपूरचे माझे काही फ्रेंड्स स्कुलांनी शिकयता जोधपूरचे काही माझे फ्रेंड्स स्कुलान शिकयता जेणे खंयचे तरी विद्यापिठाची पदवी घेतल्या पदवी घेवना पूण ते थिएटरांतले लोक आसा अच्छा थिएटरांतले एक्सपिरियन्स लोक आसा दे आर बीन इन्वायटेड बाय द स्कूल टू टीच थिएटर आनी सारको पोस्ट करून किंवा दिल्लीन काही स्कूल्स आसा जे जाग्याचेर आनी NCERT इज सिरियसली थिंकींग अबाउट मेकिंग इट अ मोर इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट ओके ते आसा मागीर तूं कल्चरल ऑर्गनायझर कल्चरल एक्झिक्युटीव म्हणून गव्हर्मेंटचे जे काही पोस्ट आसता थंय तुका हो डिप्लोमा जो आसा तो यूज कर इवन हांगा आमचे कडेन आर्ट एंड कल्चरचे काही पोस्ट जाल्या तितून हो डिप्लोमा एप्लिकेबल जाला पूण मोस्ट ऑफ द थिंग सगळ्यात जास्तीत जास्त हो फ्रिलान्सिंगान आसता अच्छा तूं स्वतंत्र नाटक करप स्वतंत्र अभिनय कर किंवा स्वतंत्र डिझायनींग कर आनी तातूंत प्रत्येक फॅकल्टी प्रमाणे वेगळ्यात म्हणजे तुमी जे स्टेज क्राफ्टान आसात सेट करपी लायट डिझायन करपी जाल्यार तुमी नाटकाचे डिझायन्स करूंक शकतात प्लस तुमकां स्टेज शोज जाता
आणि फिल्म्सचे सेट उबारतात थंय यू कॅन गेट. म्हणजे तुम्ही एक थिएटर केला जाल्यार त्या क्षेत्राकडेच बंदिस्त रावंक जाय अशेंतलें कांय ना, तुमकां खूप संदी उपलब्ध जातात. मागीर तुम्ही ती पिक्चरांनी वचूं शकतात आणि सिरियलींनी वचूं शकतात. बरें, हांव गोंयच्या बाबतींत सांगतना सांगलेलें तशेंच कॉर्पोरेट सेक्टरान यू आर बीन इनवायटेड. फक्त हें सगळें करता आसतना स्वताचो एक तो प्रोफायल तयार करचो, म्हणजे आपूण हें करूंक शकता. ओके. हें केलें जाल्यार नट म्हणून तुमकां कमर्शियल थिएटर खंय आसा थंयच स्कोप म्हणल्यार रिपर्टरी कंपनी म्हणून. आनी आमच्या देशांत खूब रिपर्टरी कंपनीज आसा. काल पयरूच हांव जेन्ना हाजे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर दिल्ली तांचे सायटीचेर वाचतालो तेन्ना ताणें लेटेस्ट जांकां सॅलरी ग्रँट हें केल्या, सँक्शन केल्या, दॅट लिस्ट इज ऑफ 575 इन्स्टिट्यूट्स आनी तितले 70% ड्रामा इन्स्टिट्यूट्स आसा जेंचे रेपर्टरी कंपनीक लागून तांकां गव्हर्मेंट ग्रँट्स दिता. ओके. सो दॅट वे द जॉब्स ही मानसिकता जी आसा जी आमची ती बदलता, ही एक खूप बरी गजाल की हे जाणून घेवंक जाय आमी की आमी थिएटर करप किंवा नाटक करप म्हणजे फक्त आपलो छंद जोपासप न्ही, तर तातूंतय आमी एक बऱ्या तरेन करियर करूं शकता. सर, एक म्हणजे जशें प्रत्येक क्षेत्रान आसात, म्हणजे संशोधन हे सगळ्यात महत्वाचें मानतात की खंयचेय क्षेत्र जर फुडें वचपाक, तशें नाट्य क्षेत्रान सुद्दां कितें संशोधन जाता किंवा ते भुरगे आमचे करूं शकतात, जे भुरगे जे नॉर्मल MA केल्या MSc केल्या उपरांत जे करूं शकतात तशें करूंक शकता. म्हणजे हांचे कडेन तर आतां 2 कडेन तरी म्हाका खबर आसा. औरंगाबाद युनिवर्सिटी जी आसा बाबासाहेब आंबेडकर, हांगा PhDचे कोर्सीस आसा. यू कॅन एडमीट फॉर PhD इन थिएटर आर्ट्स. सेम वे हैदराबाद युनिवर्सिटीज आसा. युनिवर्सिटीचेर हें आसाच. प्लस अशें तूं संशोधन करतलो जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटचे ग्रांट्स, फेलोशिप्स आसा, स्कॉलरशिप्स आसा आनी ग्रांट्स, स्पेशल प्रोजेक्टाक लागून ग्रांट्स आसा. अच्छा. सो यू कॅन गो इन दॅट. आनी एक्चुअली ती गरज आसा. म्हणजे कारण आमी फक्त नाटक करता आनी रावता, ताचें डॉक्युमेंटेशन जायना, ताचें संशोधन जायना. म्हाका दिसता आमच्या भारतांत वेगवेगळे लोककला आसात आनी वेगवेगळे नाटकाचे फॉर्म आसात, ताचें डॉक्युमेंटेशन जावप आनी ताचो विचार करप खूब म्हत्वाचें. हे कशा रितीन म्हणजे भुरग्यांनी एप्लाय करप किंवा कितें ताची पात्रता कितें? ना, गव्हर्मेंटचे जे स्किम्स आसता त्यो ते गव्हर्मेंटचे वेबसायटीचेर अवेलेबल आसता. आणि तातूंत तुजो म्हणजे प्रत्येक स्किमीक जो एक क्रायटेरिया आसता तातूंत मोस्टली तुजो एक्सपिरियन्स इन थिएटर इज काउंटेड मच, किंवा काही लिटरलूच ज्यो हेका लागूनच आसा संशोधनाक लागून ताका तुजें ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन मस्ट आसता अकॉर्डिंग टू दॅट स्कीम. कारण एक एकदां स्पेशल स्कीम करता, एक पर्टिक्युलर मनशाचें सेंटिनरी आसा तेज्या नांवान बी स्किम्स येता पळय न्ही, ताका एक पर्टिक्युलर हें दिल्लें आसता की बाबा पोस्ट ग्रॅज्युएटूच जाय, थोडे कडेन ग्रॅज्युएट. पूण ज्युनियर फेलोशिपीक बीन जर तुमी एप्लाय करतले जाल्यार तुमी यू कॅन बी अ ग्रॅज्युएट. तुमचो एक्सपिरियन्स थिएटरांतलो आसा जाल्यार यू कॅन एप्लाय. मागीर तूं ग्रॅज्युएट ना आनी यू गॉट गूड एक्सपिरियन्स इन थिएटर जाल्यार यू कॅन एप्लाय. सर, हे थिएटर तुम्ही म्हटलें की हे सगळें थिएटरांतले, पण थिएटर करून अशी खंयची क्षेत्रां तुमकां ओपन जातात की जंय थिएटरांतलो मनीस आसा, म्हणजे नॉर्मल आसाच पण थिएटरांतलो मनीस आसा म्हणून तुमकां प्रिफर करता? आज फिल्म लायनीन थिएटरांतले मनशाक खूब प्रिफर करता. मुद्दाम थिएटरांतले म्हणजे ट्रेंड आसा थिएटरांतले. कारण ट्रेंड आसा म्हणजे तूं प्रत्येक कॅरेक्टराचे विचार करपाचो तुजो एक प्रोसेस तुजे भितर इनबिल्ड जाल्लो आसा, जो डायरेक्टराक सॅटिस्फाय करता, कारण तेजेर चड काम करचें पडना. ताका प्रशिक्षणूच तशें जाल्लें आसा. नवीन मनीस येता ताका घेवन एक्सपोज करचे पेक्षा दीज आर प्रिफरेबल. आनी खास करून NSDचे ग्रॅज्युएट जेन्ना बॉम्बेन देंवले न्ही, म्हणजे नसरुद्दीन शाह आनी बाकी सगळे ओमपुरी ह्या सगळ्या मंडळींनी सिद्ध करून ते दाखयलें. ताजे नंतर आज NSDचो कोण मनीस जालो ताका फिल्मान प्रिफरन्स आतां कितकेशेच जाण आसा. तांच्या बाबतींत म्हाका एक ऍड करचें दिसता की नजरुद्दीन शाह ओमपुरी की नाटकान आनी सिनेमान तुमकां देखणे आसूंकूच जाय असो खंय समज ना, तर तुमचे कडेन अंगभूत जर कला आसत जाल्यार तुम्ही जग जिंकू शकता. हें तांच्यांनी म्हाका दिसता सिद्ध सामकें सिद्ध केलें. आनी नसरुद्दीन शाहची आनी एक बरी गोश्ट आसा की तो अजुनूय नाटक करता. अजुनूय नाटक करता. अच्छा. सर, हे जे तुमी सांगले की एक सिनेमान आनी क्षेत्रांत खंयच्या म्हणजे सिनेमाचे आनीक वेगवेगळे हे अभिनय जाले मागीर स्टेज क्राफ्ट आसा, म्युजीक आसा, हितून जे काम करपी आसा तांकां परत सिनेमा आनी बाकीचे म्युजीक डिझायनिंगच्या क्षेत्रांत हे जातात. प्लस न्ही
डायरेक्टली असो आर्टिस्ट म्हणून न घेता जर तुम्ही थिएटरांतले आसा आनी तुमचे कडेन आनी क्वॉलिफिकेशन यू आर अप्लायींग फॉर सम जॉब इन सम कॉर्पोरेट सेक्टर खंयचे कंपनी तुमची ही एक्टिविटी प्रिफर करता. अच्छा. कित्याक कांय वेळा कॅम्पस इंटरव्यून म्हाज्या एकदा भुरग्याचो एक्सपिरियन्स आसलो इंजिनियरींगचे कॉलेज करतालो आनी त्याचा कॅम्पस इंटरव्यून ताणें आपल्या बायोडेटान बरयलें हांव थिएटरान आपलें इतके वर्स काम केलें म्हणजे ही वॉज बीन क्वेश्चन फॉर अबाउट 20 minutes वॉट इज ट्रेनिंग सेंटर आनी वॉट ट्रेनिंग यू अबाउट. मागीर ताणें म्हाका विचारलेलें कित्याक लागून तर थिएटर ट्रेनिंगांतले जे इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स आसा न्ही ते कंपनीक खूब गरजेचे ठरता. अच्छा. म्हणजे थिएटरान कसो एक रोल घेतलो की त्या रोलान तूं आसता आनी जाय तेन्ना मागीर रोल सोंपलो की तितलें भायर सरचें. कंपनी तेंच सोदता तूं यू आर एम्प्लॉई हियर यू बी एम्प्लॉई टायम जालो की यू गो. अशे खुबश्यो गोश्टी मागीर कॉर्डिनेशनाची गोश्टी आसा टीम लिडिंगाची गोश्टी आसा ज्यो थिएटरांतल्यान एका भुरग्या भितर इनकल्ट जाता. म्हणजे तुम्ही जर नाटकाचें प्रशिक्षण घेतलें जाल्यार फक्त नाटक करूंकूच जाय अशें ना प्रत्यक्ष तुमच्या जिवनान सुद्धा ते गोष्टी खूब उपयोगान येता. आनी तुका खबर आसतलें टिचर म्हणून ताजो कितको फायदो टिचींग करता आसतना. सर हे म्हणजे आमच्या गोव्यान आमी नाट्य वेडे अशें म्हणटा आनी खूब जाण खूब नाटकान येवपाक सोदता किंवा एक छंद म्हणून जोपासूंक सोदता. तर नाटकान एक आपलें करियर म्हणून येवपी कारण म्हाका दिसता तुमी योग्य व्यक्ती कारण ज्या टायमाक कांयच करियराची संदी नासली तेन्ना तुमी नाट्य क्षेत्रांत एक करियर म्हणून निवडलें. तर आतां जे भुरगे नाट्य क्षेत्रांत येवपाक सोदता तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक शकता किंवा कितें सांगूंक सोदता? एक सिंपल गोश्ट आसा की तूं खंयचेंय करियर करतलो जाल्यार तुका तुजे कडेन ती स्कील जाय डेवलप केल्ली. म्हणजे रफ शब्दान समज जर तुजो वेवस्थीत माल जाय आनी ताजें मार्केट सर्वे जाय आनी नेटवर्कींग जाय. सेम वे नाटक सुद्दां करतलो एक्टींग करतलो जाल्यार तूं एक्टर म्हणून तुका दिसता तितको न्ही की खंयचो मनीस तुजें एक्टींग पळोवपाक येतलो हे कॅपेसिटीचो एक्टर तूं जावं जाय. म्हाजें एक्टींग खंय वचूंक शकता हेजो मार्केट सर्वे तुवें करूं जाय आनी त्या प्रमाणे तुवें नेटवर्कींग करूं जाय जाल्यार यू कॅन डू इट. आनी मेन म्हणजे यू डिसायड दॅट यू वॉन्ट टू डू दीस. म्हाका हें करूं जाय एकदां डिसायड केलें न्ही की मागीर बाकी सगळ्यो गोश्टी येता. म्हाका हें करपाक जाय आशिल्लो असो म्हणून जर किंतू ना पूण आजून तितून कांय हें ना असो जर किंतू आसत न्ही जाल्यार तें जायना. सो यू डिसायड इट फॉर युअर हार्ट गो अहेड. म्हणजे नाटक आपलो श्वास आसा अशें जेन्ना म्हणजे तें केल्या शिवाय आपण उरू रावूं शकना असो सादी गोश्ट. म्हाका दोतोर जावं जाय म्हणून जेन्ना एक भुरगो चिंतता तेन्ना तो दोतोरके पर्यंत वता. ओके. सचिन तेंडुलकर व्हडलो क्रिकेटर जाता तेन्ना ताका क्रिकेटर जावं जाय इच्छा आसता. ओके. तशें नाटकवाल्यांनी करूं जाय. म्हाका दिसता सर हें तुमी जें सांगलां ते आमचे भुरगे आयकतले आनी तेंचे वेगळ्या तरेन ते इनकल्केट करतले अशें म्हाका दिसता. सर तुमी हांगा आयले आनी मनमोकळेपणान गप्पा गोश्टी केले त्या बद्दल तुमचे आभार. हे आशिल्ले विजय कुमार नायक हाऊस थिएटराचे डायरेक्टर. तुमकांय वेगवेगळ्या क्षेत्रा विशीं जर जाणून घेवपाचें आसत वेगवेगळे मनीस हांगा सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां features@prudentmedia.in ह्याचेर ईमेल करात. तुमच्या ईमेलाची आमी वाट पळयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.